गायन घेऊया A14 पेज नंबर 7 A14. Emoção graça ora e Jesus te amano babatando fude sora bispeto manito kodu yak sevo pito sota yogatiu yakayom guru bisapete kacir saya lan korbat kachiduk doru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून आमी भेटयता. लुसियानो आनी लिंडा फेर्नांडीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात आनी मॅवरीक डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमचेच पासत आमच्या घराब्यां पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू आमकां आयकूंक येतात. दादागिरी जायती चल्लली आसा आनी आमच्या गोंयकारांक जायते त्रास जाल्ले आसात. जाल्यार ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जशें झाड तशें फळ आनी झाडाच्या फळा वरवीं तुज्यान ताका ओळखूंक जाता. भाव भयणीनो, ह्या झाडा फळांची देख घेवन आमच्या जिविता विशीं देव आमकां खेरीत भाशेन शिकोवन दिता. तर आमी सगळे तरेची फटोवण्यो पयस करूंक आमी नितळ मनाची नितळ काळजाची आनी उक्तेपणाची जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी घडये आमी फटोवल्यान देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक मनशाच्या फटोवण्यांक घडये आमी बुरल्या वा आमीच जायते पावटी दुसऱ्यांक फटोवपाचे मनशान जाल्यान असल्या सगळ्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान. मिकायाच्या पुताक आकबोराक जाफनान चितनिसान आनी राजाच्या सेवकान आजियाक हुकूम घालो. वचात, ह्या पुस्तकांत कितें बरयलोलें आसा ताचे विशीं म्हजे आनी म्हजे परजेच्या नांवान सर्वेस्परा कडेन विचार करात. कित्याक सर्वेस्पराचो राग आमचेर बरोच पेटला आनी आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी ताचेर बरयलोलें आसा तेंय तांणी करूंक ना. उपरांत राजान जुदाच्या आनी जेरुजल्याच्या सगल्या जाणट्यांक आपणाशी एकठांय केले आनी जुदाच्या जाणट्यांक आनी जेरुजल्यांत रावतले सोमेस्तांक, याज्ञिकांक, प्रवाद्यांक आनी ल्हान तशें उंच कुलेच्या
सगळे लोकांक घेवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळोले कोराराच्या पुस्तकार बरयलोलें तितलें पोरजेक आयकूंक येता तशें ताणें वाचलें. राजा कांब्याशी उबो रावलो आनी सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक आनी सगळे काळजान आनी मनान ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळूंक आनी कोराराच्या पुस्तकांत बरयलोलीं आसलीं तीं उतरां वेव्हारांत घालूंक सर्वेस्परा उजीर ताणें एक कोरार केलो. सगळे पोरजेन हो कोरार मानून घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजे कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव ते सगळेच कुशेन मानतलों. तुजी सुंबोट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळे काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या याज्ञांच्या मार्गार म्हाका चलून व्हर. तांचेर आसा म्हजो संतोश. म्हजें काळीज तुजे कुशेचे चाकरेक लाय. दुडवांचे आशेक म्हाका लबडून दिवं नाका. जबाब. तुज्या कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. पोलक्या वस्तूंचेर म्हजी नदर पळोवन दिवं नाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. हांव पोले तुजे याज्ञां भायर कांयच आशेना. तुजे प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. जबाब. तुजे कायद्यांची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सुमी म्हणटा, म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाणगे येते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. काटेरीच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत, आनी सोराट्याची कोणें आंजिरां काडलींशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हळां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिय भाव भयणीनो, आयच्या समाजान
कोणाकूय जरी तर लोकान मानून घेतलेलो जाय वो लोकां मदें व्हड जावपाक जाय जाल्यार आयचो एक ट्रेंड जाल्लो आसा आयच्या समाजान आनी तो ट्रेंड म्हणल्यार यूज रिलीजन धर्म वापरपाचो आनी आपूण धर्माचे रक्षक म्हूण दाखोवपाचो. हें जरी तर तुज्यान दाखोवपाक जाता मागीर तो खंयचोय धर्म जावं, तूं जरी तर धर्माचो रक्षक, तूं जरी तर धर्माच्यो वस्तू आनी धर्माच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो देवी देवता देव तांकां राखपी जालो जाल्यार आयज फेमस जावपाक जाता रोखडेंच. जे कोण हे भाशेन दाखयतात तांचे फाटल्यान लोक गेलोलो आमकां दिसती पडटा, पूण तांच्यो जरी तर करण्यो पळयल्यो तेच मनीस जे घोडे पुजा करून दाखयतात, जे घोडे आपूण देवाक राखता म्हूण दाखयतात, तांच्यो करण्यो जरी तर पळयल्यो आनी ते जे निर्णय घेतात आपल्या जबाबदारेन त्यो जरी तर पळयल्यो जाल्यार सरळ दिसती पडटा. आनी तरी आसतना आयज आमचो लोक तें समजून घेना, ओळखून घेना. जायते फावटी प्रश्न इतलें दिसती पडटा आसतना लोक कशे भाशेन ओडोन वेता. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानान खेरीत भाशेन झाडांची आनी फळांची देख घेवन सांगता. बरें झाड बरें फळ दिता, वायट झाड वायट फळ दिता. बऱ्या झाडाच्यान आपूण वायट फळ दिवपाक जायना आनी वायट झाडाच्यान बरें फळ दिवपाक जायना. आनी हे खेरीत भाशेन जेजू सांगता जे फारिजेव आसले तांचे बाबतींत, जे खोटे प्रवादी उपजताले आनी म्हणटाले हांव राखतां धर्म, हांव राखतां पवित्र पुस्तक, हांव राखतां सगल्यांक, जाल्यार तांचे विशीं समजून घेवचे पासत हो प्रश्न जेन्ना आयिल्लो कशे भाशेन समजतले आमी फटकिरे प्रवादी म्हूण. कित्याक सगळे देवाचें उतरशें उलयता दिसता, समजना तेन्ना जेजू फळां पळोवपाक आपयता. आयज आमी जरी तर सारकीं समजतल्या जाल्यार हीं फळां जे कोण आपूण मुखार सरतात धर्म राखपाक, देवाक राखपाक, मनशांक राखपाक, जाल्यार तांकां पळोवया, तांच्यो करण्यो समजुया, तांचें बॅकग्रावंड जाणा जावुया. आनी तेन्नाच आमच्यान आमचो निर्णय त्या मनशा विशीं घेवपाक जाता. नको आसतना जरी तर आमी कोणाच्याय फाटल्यान गेलीं जाल्यार ताका अंधश्रद्धा म्हणटा, ब्लायंड फेथ. जाल्यार आमी ब्लायंड फेथ दवरपी श्रद्धेचे जावचे न्हू. आयचे भेटेन ही आमकां कृपा मागुया. हेच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां, राजाक जेन्ना देवाचें उदर पावलें तेन्ना ताची शिकवण सारकी घेवची म्हूण ताणें लोकांकूय आपयलें, परजेकूय आपयलें तें उतर वाचून ताची सारकी शिकवण घेवपाक. आनी जेन्ना शिकवण ही मेळटली तेन्ना राजा म्हणटा सगळीं उतरां राखपाक वा सगळीं उतरां पाळपाक हांव तयार आसां, हांव मुखार सरतां. जाल्यार सगल्यांनी, राजांनी तशेंच लोकांनी देवाचें उतर आयकून आनी देवाच्या उतराचेर सारको नियाळ करून, खोटो नियाळ न्हू, आपणाक फायद्याक पडटलो तो नियाळ न्हू, वो ताचें इंटरप्रिटेशन आपणाक जाय ते भाशेन बदलून न्हू, पूण देव आमकां जी वाट दाखयता तें खरेपणी समजून आमी देवाची सेवा करूंक, देवाचो पाटलाव करूंक आनी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C14 पेज नंबर 34. C14. Dini amchi betongata amchi kalsa satulaka amchi moda dukorbija svika korpor ratul maha kova undo atrarachto nakatsoro Saudar prazo amilanda dakat sarana kabete dakat dilan mushtoran rakam Sorvetoika manukemo vinotkola.
म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उत्सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आपल्या सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडोनारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. आमी आमच्या जिवितांत बरीं फळां दिवंक आनी क्रिस्ती फळांतल्यान आमी जेजूचे मिस्योनार जावंक करपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयाक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण म्हणटा. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या ओमलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण जातली. 1 वर 7 ती 8 वाजता. शाश्वत आदाराचे मायेक नवेदनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भागी पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. हे मायेचे माये, चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून अमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मी नाका हांवें साणूक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुचे येसू. आतां आमच्या मनाच्या वरार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुचे येसू. मरे देवाची माये, आमच्या बाप्या खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मनाच्या वरार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्ट्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पुचे येसू. भाग्यवंती मारी, आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या. मजत कर अस्कुत काळजाच्या. माग करची पासत जा शारांतीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनत कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या वस्तू बऱ्या पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तिचे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगल्या पिडेवंतां बसत खेरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. सोमया म्हजे मागणे आयक. सोमया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी
आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे खोतींतली आनी बोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी ओसाडू